एकठाम जाऊन बापा आम्ही जमल्या एकाच काळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जीव करता पवित्र स्नानांत आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर म्हाका पवित्र केल्यान पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताचे कृपेन साक्षी जिवीत आमकां जोडून दिलाय एकठाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच काळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जीव करता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. मोगाचे न्हू एकठाम जावन ह्या अर्गा बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना आमच्यो फिरगज पात्रोन जावन आसच्या पवित्र आत्म्याची परब आच्या संदर्भार पवित्र आत्म्याक मान करून 9 दिसांचे नोवेन आज आमी आरंभ करता. नोवेनाचो पयल्या दिसाचो संदेश जावन आसा पवित्र आत्मो भावार्थी कुटुंबां बांदूंक आदार. आमी सर भावार्थी जावन आसा भावार्थी जिणेन जाणशीं जावंक आमी पवित्र आत्म्याच्या क्रियात्मक आनी जिवाळ प्रेरणांक ओळख जाय. पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमची कुटुंबां भावार्थान थीर करया. ह्या खातीर आमी मागता सर भुरगीं दैवीक जाणवायेन भरोवन दी बरी कुटुंबां रुपीत करूंक ती तयार जावन दी म्हूण मागया. तर भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबा खातीर मागोण आमची कुटुंबां भावार्थी जावं दितून मागोण हें बलिदान पेटोवंक आमकां आमी आयतीं जावया आमची पथकां वळखून घेवया. आनी सांगाता मागया हांव पातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणी हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या फसत भगवान सदांच आंवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पळा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. सोमिया काकूळ सोमिया काकूळ क्रिस्ता काकूळ क्रिस्ता काकूळ सोमिया काकूळ सोमिया काकूळ प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थ्यांची काळजां आनी मनां उजवाडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटांची वळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या काळजांत रिगोवंक ना, कितें सकट देवा तयार करून दवरला म्हूण आपणाचो मोग करतेल्यांक. पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडाप केल्यात. देवाच्या गूण संगतीची लेगून सोदना करून मनशां सैमांत मनशां थंय आसा कितें आत्म शिवाय हेर कोण ताचे भितरले गूट समजून घेत. देवाचे उतार हे सर्वेस परस मुजा जीवा सोरकनो, सर्वेस परस मोजा जीवा सोरकनो. तुझ्या नावाची पदवीन म्हाका निवार देवा, तुझ्या बळान म्हाका न्हीद करदी. म्हजी मागणी आयक देवा, म्हज्या उतरांक कान दी. सर्वेस परस मोजा जीवा सोरकनो. गर्वी मनीस पुजेर उपराटल्यात, दारुण मनीस म्हजो जीव काडूंक सोदतात. देवाची तांकां कांयच परवा ना. सर्वेस परस मोजा जीवा सोरकनो. सर्वेस परस मोजा जीवा सोरकनो. Alleluia, 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 alleluia. दिसो आयचो आनंदाचो आकाश सर्वा संतोषाचो. सौम्या देवा हरसुंदाचो उपकार आटो अर्गादिसो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. जोवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. हांचे पासत मात्र हांव मागिना. बगार हांचे उतर आयकोन म्हाका सत मानतेल्या पासोती हांव मागतां. बापा ते समेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी ते आमचे थंय एक जावन आसो. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हणून संवसारान सत मानचे पासत ते समेस्त एक जावन आसो. आमी एक तशें ते एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीस महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तवळ म्हाका तुवें पाठयलाय म्हूण
आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें. देवाची उतर ये वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, सोडवणेच्या वा बाचावेच्या चारित्रेंत पेंतेकोस्ताचें गणित विशेष आनी महान. त्या दिसा पवित्र सभा जल्मल्ली. पवित्र सभेन तिची बाळपणाची मेटां काडली. त्या दीस आरंभ जाल्ली ती मेटां काडची. ती केदींच आखेर जायना ती आनी की मुखार वेतात. असले एका महान गणिताच्या आचरणाक आमी 9 दिसांची तयारी करची भोव अपुरबायेची. पवित्रत्वाचो सांगात बोगसो तो पवित्रत्व आमचे संगात आसा वा उरता म्हणून नियाळचें आनी अशें आमचे आत्मीक तयारेन ह्या फेस्ताक तयारी करची अर्थ बरीत. ह्याच्या पयल्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय आमकां दिला. आमची कुटुंबां पवित्रत्व बांदता भावर्ती कुटुंबां जावन. ह्या विशय आमी नियाळ करतना उडास आमी काडया आमच्या कुटुंबाचो. कुटुंब देवान आमकां दिल्लें वर्तें एक देणें. आमी कोणीय कुटुंब आमकां तें कुटुंब जाय हें कुटुंब जाय म्हणून विंसूंक ना. विंसलां म्हाका त्या कुटुंबान जल्मोजे, ह्या कुटुंबान जल्मोजे, ग्रिस्त कुटुंबान जल्मोजे, दुबळ्या कुटुंबान जल्मोजे, शिकपी कुटुंबान जल्मोजे, अशी कुटुंबान जल्मोजे, हळ्ळेच्या कुटुंबान जल्मोजे, सिटीन त्या कुटुंबान जल्मोजे. कोणी आमी विंसलांगी. आमकां देवान तें कुटुंब देणें जावन दिलां. संतोश पावया. खंय आमी जल्मल्यावंगी तें कुटुंब देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें. तें पवित्र आत्म्याचें मंदिर सदांय करचें. आज आनी फाल्यांनी सदांय करचें कशें ह्या विशयांत थोडी चिंतना आमी नियाळांत उडासा हाडया. 2015 वर्साच्या ऑक्टोबराची 18 तारीख 2015 ऑक्टोबर 18 पवी सभेच्या चारित्रेंत भोव उडासा उरची तारीख. त्या दिसा पवी सभेच्या चारित्र्यांत पयले फावटी एका दादल्याक आनी स्त्रियेक, गोवाक आनी बायलेक, ती गोव आनी बायल जाल्ल्या खातीर, कुटुंबाजिनी जियेल्ल्या खातीर पाप साहेबान सांत आनी सांतीन म्हणून पास सारली. ताचे पयलें दादल्या आनी स्त्रियेक सांत आनी सांतीन म्हणून पास सारला तरी ती गोव आनी बायल जाल्ल्या खातीर न्ही. आनी हांकां दोगांय की सकत्त दिसा एकत्त गणितांत सांत आनी सांतीन म्हणून पास सारली. ती जावन आसात जेजूचें ल्हान फुलो तां तेरेजाची वडिलां आवय बापूय लुईस मार्टीन आनी आवय जेली ग्वेरी. हें जोडें तांचो ते एक सोंत वयवाड सुरू नासली. ताचोच वयवाडाचे समस्या रगळे आसले. सांगता तांचे दिसपट्या जिणेची दूख समस्या सोलवणी बेजाराय तांकां आसली. 9 जाणां भुरगीं तांकां. ह्या 9 जाणां भुरग्यांचें पालन पोशण करचें, दैवीक आनी लौकीक शिक्षण दिवचें तांकां सदांचें आसलें. दिसपट ती मागणें करतालीं. 5:30 वरांच्या मिसाक ती वेतालीं. आयताराचें प्रत्येक जावन ती मागणें करतालीं. तरी करेजमाच्या दिसांनी आदमेच्या काळार सडीच जावन ती उपास करतालीं, ध्यान करतालीं, मागणें करतालीं. हप्त्या मोदें आस्पत्र्यांत वेतालीं, पिडेस्तांची भेट करतालीं, मालगड्यांच्या घरांनी भेट करतालीं, दुर्बळ्यांक तांच्यात घरांनी हाडून जेवण ती वाडटालीं. सांगात तांच्या दिसपट्या जिणेंतली आनी एक घडीत 9 जाणां भुरग्यां पैकी ल्हानपणांत 14 जाणां भुरगीं अंतरलेलें तांच्या दोळ्यांनी तांणी पळयलें, दूख तांणी बगलें. म्हणजे शेजाऱ्या एका कुटुंबांत एका बापायक आवय बापायक 11 जाणां भुरगीं आसलीं. बापायक तें पोसूंक कस जाताना ह्या जोड्यानाच्या एका भुरग्याक हांच्या घरा हाडून तांची जतन केली. इतलें सर भाग्यवंतपणान जियेल्लें हें कुटुंब. त्या कुटुंबांतलीं 5 जाणां वांसून उरले धुवो धार्मिकां जालीं आनी माणी धूव जेजूचें ल्हान फुलो सांतीन जाली. आनी ह्या 5 जाणां धार्मिकांक
आनी एका सांतिनीक जल्म दिल्ली आवय बापूय 2015 ऑक्टोबर 18 सांत आनी सांतीन जाली. पाप साहेब तांकां सांत आनी सांतीन म्हणून परगट केलें. तांची जिणी मोठव्यान आमकां तुमच्या दोळ्या मुखार दवरली. सक्कड कुटुंबा पर्यंत ती कुटुंबा जिणी जी येताली तरी तांच्या कुटुंबांत कितें गेल्लें विशेष झळकतालें. ती कित्याक इतली बरी जोडी जाल्ली, कित्याक ती समाज सेवेन इतली मग्न जाल्ली, कित्याक आत्मीक रितीन ती उतली उत्साहीत जाल्ली, कित्याक तांकां दुरपळ्यांचो इतलो हुस्को आसलो. कशें ताणें तांच्या 14 जाणां भुरग्यांचें मोर्न तांच्या दोळ्यान तांकां पळोवंक ती सकली. कशें ताणें उरल्या 5 जाणां भुरग्यांक धार्मीक बेसाक उदार मनान धाडलें. कशें तिनच एक दीस सांत आनी सांतिनी जावं पावली. कितें एक तांच्या कुटुंबांत अगद सकत आसली आनी ती सकत पवित्र आत्मो. पवित्र आत्म्याक तांच्या काळजांनी वस्ती करूंक तांणी स्वागत केलें. पवित्र आत्म्या तांच्या कुटुंबांत पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावंक अवकाश दिलो. पवित्र आत्म्या वरवीं तांचें कुटुंब मोगाचें कुटुंब जालें, समाज सेवेचें कुटुंब जालें, दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करचें कुटुंब जालें, आत्मीक जिवीत वाळोवचें, आत्मीक जिविताची झर वाळोवचें कुटुंब जालें, सांतां सांतिनीक उपजोवचें कुटुंब जालें. निमाणें आवय बापूयत सांत आनी सांतिनी जाली. कशें विशेश कुटुंब. पोवी सभा कुटुंबाक मानान लेखता. कित्याक सांग पावलो एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 15 म्हणटा, सर्गी आनी संवसारी अरिये कुटुंब आपलें नांव देवा तावन घेता. पोवी सभेक कुटुंब एक आस्त जावन दिल्या म्हणटा पापा फ्रांसीस. पोवी सभेक कुटुंब एक आस्त. पोवी सभे जाय आज कुटुंबां भावार्थान रोंबुल्ली. पृथ्वेचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावन परसळची. देखून हरी एका क्रिस्ती कुटुंबांत पवित्र आत्म्याची ती झर निरंतरी वाळजे. देखून हरी एक कुटुंब म्हजें आनी तुजें कुटुंब पवित्र आत्म्यान वस्ती करचें मंदीर जावन तो आसा. तें आनीकी हांवें कशें रुता करीत भावार्थ बांदून हाडचें, तें कुटुंब कशें जावयेत, त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक कशें स्पंदन करीत आमी नियाळ करी. हाका बरो दाखलो आसा सुरविल्ली पोवी सभा. जेजू सर्गा सोडून गेल्ल्या उपरांत सुरविल्लीं क्रिस्तांवां पवित्र आत्म्याच्या येण्या उपरांत कशें सांगाता जी येताली. पवित्र आत्मो आयलोच ती सगळीं एका मोनाची आनी एका काळजाची जाल्लीं. उडो म्हणच्या ती सांगाता येताली. उडो म्हणचो म्हळ्यार मिसाचें बलिदान पेटोवचें. देवाचें उतर आयकोंक ती सांगाता मेळटाली. तांचे मदें एकवट आसुल्लो एका मोणाची ती जाल्ली. आनी अशें क्रिस्तांव जेजूची पातयेवची भावांनी भयणी तांची दिसपोटी जिणी पळयली ती हेरां तांचे थंय आकर्शीत जालीं. तांच्या भावाची जिणी थंय आकर्शीत जावन दिसपोटें तांचो संक सोडून आयलो. अशें सुरविल्ली पोवी सभात पवित्र आत्म्याचें एक मंदीर जालें. पापा फ्रांसीस आमकां म्हणटा, सदांच्या मागण्याक जमचें, देवाचें उतर वाचचें, येवकरिस्ती एकताराक वांटून घेवच्या सांगाता मेळचें, अशें मोगांत वाडोवन चड पुर्त्या अर्थान पवित्र आत्मो वस्ती करची मंदिरां जावंक कुटुंबांक आपोवणें आसा. हरी एका कुटुंबाक देवाचें उतर वाचून नियाळूं, येवकरिस्त आचरण करूं आनी मागण्यांत जिणी करसूंक हरी एका क्रिस्ती कुटुंबाक आपोवणें आसा. आराधना वेळार आमकां बापान याजाक बापान सांगलें हरी एक कुटुंब देवाचें मंदीर जाय जाल्यार ह्यो तिनूय संगती जाय जे म्हणून. कुटुंब बांदूंक कितें गरज आसा तुमचे लागीं आतां विचारल्यार कंडिजान म्हणटल्यात कुटुंब बांदूंक गरज आसा. आर्थीक कुमक, शाती, बुदवंतकाय, जाणवाय आनी प्रत्येक जाण
सैमीक दिनी जायजे पूण हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता हें पुरा जाय वय तें उपरांत पूण ताचे की पयलें कुटुंब बांदून हाडूंक कितें जाय खंयच्याय कुटुंबांत कितली ग्रेस्तकाय आसल्यार ती पवित्र आत्मो ना जाल्यार त्या कुटुंबाची देसवाड पळया खंयच्या कुटुंबांत पवित्र आत्मो ना कितलीय ग्रेस्तकाय आसून कितें फायदो कितलेय सवलती आसून कितें फायदो घोव आनी बायल एकामेकाचें तोंड पळयनात जाल्यार आवय बापूय भुरगीं एका मनाची काळजाय जायनात जाल्यार तें पवित्र आत्मो ना म्हण अर्थ वा पवित्र आत्मो आसा ताका ती स्वागत करनात ताच्या सांगाता सहकार दिनात म्हण अर्थ देखून आमची कुटुंबां भावार्थ्याची मंदिरां जायचे सर पवित्र आत्म्यान आमची कुटुंबां भावार्थान बांदून हाडचे जाल्यार पयल्यान गरज आसा कुटुंबांत मागणें परतून आराधना वेळार आमकां ह्याचा बापाणें सांगलें कुटुंबांत मागणें करचें म्हळ्यार मोइजेच्या हातांत एक बेतकाटी दिल्ले बरी त्या बेतकाटे वरी कितें प्रजापन जालें आमी नियाळ केलो पवित्र आत्मो कुटुंबाच्या सांद्यांक सांगाता हाडटा मागणें करूंक सांगाता हेंचें नाका म्हणून देवसराच्यो ताळण्यो मस्तू येतात मस्तू घरांनी मोबायल ते ताळणी मागणें करूंक सांगाता येनात तुमच्या कुडांनी तुमच्या भेटल्यार रावा देवसराची ताळणी आसा कितल्याशा घरांनी टीव्ही एक आडकळत मागणें करूंक कितल्याशा घरांनी आळसायीत एक आडकळत कितल्याशा घरांनी मागणें करता न्हीद येवचीत आनी एक आडकळत कितल्याशा कुटुंबांनी सावलात्यो आधुनीक सावलात्यो मागणें करचें नाका म्हणल्यो एक आडकळी हाडटाना असल्या चिंतपाचेर देवसराच्या असल्या ताळण्यांचेर पवित्र आत्मो अधिकार चलयता पवित्र आत्म्या अधिकार चलोवंक आनी त्या कुटुंबांत मागणें आसचें जाल्यार हर एका दिसा आमच्या घरांत त्या पवित्र आत्म्याक आमी आपयचे पापसाहेब फ्रांसीस परत्यान म्हणटा जे कुटुंब घोव बायल आनी भुरगीं सांगाता देवाचें मोकामोल पळयतात तें कुटुंब मागण्या उपरांत एकामेकाचें मोकामोल पळयतलें अपुर्ब्याची शिकोवण पापसाहेब म्हणटा जे कुटुंब घोव आनी बायल आनी भुरगीं सांगाता दिमी घालन देवाचें मोकामोल पळयतात तें कुटुंब घोव आनी बायल आनी भुरगीं मागणें जाल्ल्या उपरांत उठून उबें रावतलीं आनी एकामेकाचें तोंड पळयतलीं आमच्या कुटुंबांत घोव आनी बायल आनी भुरगीं एकामेकाचें तोंड पळयनात म्हळ्यार ती सांगाता मेळोन देवाचें तोंड पळयनात जर घोव आनी बायल आनी भुरगीं सांगाता मागणें कर देवाचें तोंड पळयतात देवाचें मोकामोल पळयतात देवाचें मोकामोल पळयली घोव बायल भुरगीं खंडीत जावन एकामेकाचें तोंड पळयतातच पळयनात म्हळ्यार तांणी मागणें करूं ना वा पवित्र आत्म्या स्वागत करूं ना खंयच्या कुटुंबांत असलें मागण्याची तान आनी भूक आसा थंयसर पवित्र आत्मो आसा फाटल्या दिसांनी हांवें एका विडियोन अशें आयकलें ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಏನದು ವಿಭಜನೆ वांटे पांटे खंयच्या कुटुंबांत भजन ना देवाची स्तुती ना मागणें ना त्या घरांत वांटे पांटे भावार्थी कुटुंबांची कशीं भावां आनी भयणी आज आमी घरा गेल्ल्या उपरांत शर्मा आमी हांगा सोडचो नाका नियाळ आमी हांगा सोडचो नाका आमच्या घरा आवय बापायन आनी भुरग्यांनी आमी करीत जाल्लें पयलें काम मागणें आमी करता मागणें तें आनीक बळवून करया दुसरें आमच्या घरा आमचें कुटुंब पवित्र आत्म्यान बांदून हाडचें भावार्थी कुटुंब जायचें जाल्यार तें आमी नियाळजें देवाचें उतर देवान उलयचें खंयच्या घरा देव उलयना तें मनीस उलयता खंयच्या घरा मनीस उलयता तें देवाक जागोना आनी खंयच्या कुटुंबांत देवाक जागोना आमी जाणा दुसऱ्या कोणाक असो जागो देवसाराक आनी देवसार भितर रिगलो जाल्यार तें देसवाड जातलीच ताणें भितर रिगोवंक नजो जाल्यार देवाच्या उतराक पयलो महान जागो आसोचेच देवाचें उतर भावार्थ पोसता तुजें उतर दिवो म्हज्या मेटा उजवाड म्हज्या वाटेचो किर्तन 119 वाक्य 105 तुजें उतर दिवो म्हज्या मेटा उजवाड म्हज्या वाटेचो मनीस फकत उंड्या वरी मात जियेना देवाच्या तोंडांत भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं जियेता म्हण जेजूनच पोरनो सल्लो उल्लेख केलो माथ्या वचो 5 वाक्य 4 लोक भुकेतलो पोटाच्या खाणा खातीर न्ही लोक ताण येतलो पिवच्या उदका खातीर न्ही देवाच्या उतरा खातीर म्हणून आमोस प्रवाद्यान पोरण्याचोल्यान प्रवाद केला अजून हांव आनी तूं ताण येता आनी भुकेता कितें करूं देवाचें उतर आयकूंक तें आमच्या घरा आसूं दी आसा
वास्यां नियाळतना पवित्र आत्मा आमच्या घरा उलयता. तिमोथी बरयलें 2 पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 कितें म्हणटा पळया. देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्या बेश्टांक वा सुखी दिवंक, बऱ्या जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. देवाचें उतर आमच्या घरा वाचलें जाल्यार सुखी करतना आमकां उडास येता. वय हांवें सूख केली, सॉरी. कुटुंबांत कसलें एक नवेंत वातावरण. नाल्यार हर एकलो म्हणटलो हांवें केल्लें सारकें, हांवें सूख करूं ना, तुवें केल्ली सूख. खंयच्या घरांत देवाचें उतर वाचून नियाळतात, वय सूख म्हजे वरवीं जाली, आय एम सॉरी. सगळें वातावरण बदल्लें, पवित्र आत्म्यान तें वावर केलो. चुकी ती दिवंक, बऱ्या जिणेची तरबेती दिवंक, बरी जिणी वायट सांडूंक आनी बरें करूंक देवाचें उतर कुटुंबांत म्हाका आदार जाता. सांगाताच भावात घट करूंक, पितीसपणा माट मंत्र तांच्या फाटल्यान धांवच्या बदलाक देव वायट करिना, देव पाड करिना असल्या भावार्थान देवाच्या हातान घट्ट धरून आमची जिणी मुखार व्हरूंक, भावार्थांत घट्ट रावंक देवाचें उतर तुका आनी म्हाका प्रेरण जाता. उलय सोम्या, आयकता तुजो साको साम्यलान म्हणलें. हांवें आनी तुवें हर एक दीस तेंच म्हणोजे उलय सोम्या, तूं उलय. आमच्या घरांत कुटुंबांत आमी तुजे साकर सकणां, गोव ही साकर, बायल ही साकर, भुरगीं ही साकर, कोणी धणी नात. खंयच्या घरा गोवत धणी म्हणटा, खंयच्या कुटुंबांत बायलत धणी म्हणटा, खंयच्या कुटुंबांत पुदूत दूत धणी म्हणटा. थंयसर पवित्र आत्मा रावंक कस जाता. देखून पवित्र आत्मा रावचे जाल्यार दादल्यांनी बायलेनी भुरग्यांनी म्हणजे उलय सोम्या, आयकता तुजो साकर. उगडापणाचो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 म्हणटा, पळय तुज्या काळजाच्या दारा कडेन रावना बोडयता, तूं उक्तें करची दार, हांव भितर रिकता, तुजे सांगाता जेवता आनी तुंय म्हजे सांगाता जेवतले. पळय तुज्या काळजाच्या दारार हांव रावन बडयता. पवित्र आत्मा बडयता, अजून तुज्या आनी म्हज्या काळजाच्या दारार बडयता. हांवें आनी तुवें घालतो जायजे, दार उक्तें करीजे, तर पवित्र आत्मा भितर सरता, आमची कुटुंबां भावार्थाची मंदिरां जातलीं. आनी तिसरें मिसाचें बलिदान युकरिस्त. मिसाच्या बलिदानांत 2 मेजात, हे मेज आनी तें मेज. ह्याय मेजार खाण आसा, देवाच्या उतराचें खाण. त्याय मेजार खाण मेळटा थोड्या वेळान, युकरिस्ताचें खाण, जेजूची कूड रगत. ही दोनी आमच्या आत्म्याचें पोशण. पवित्र सभेच्या सुरविल्ल्या दिसांतान आजून पर्यंत आमी भावार्थी लोक भावार्थान वाडल्या, घट जाल्या, तीर रावन जाल्यार ह्या 2 खाणां वरवीं कोवीड पिड्या आयिल्ल्या वेळार फाटल्या 2 वर्सांनी मीस नात वेळार तुमकां कळीत आसा, कितलें तुमी आशेताल्यात, कितलें तुमी ताणेताल्यात, कितलें तुमी रडल्यात. आमकां मीस जाय, आमकां कुमगार जाय. कुमगार नासतना, मीस नासतना आमकां जियोंक जायना. आमकां आतां भोगलें देवाची गरज आसा, आमचो भावार्थ घट जालो, थीर जालो. त्या कुमगार घेतल्या वरवीं देवाचें उतर आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं. देखून सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत मिसाक गेल्ल्याक शिक्षा आसली. आनी भविश्य आमकां कांय सुरू जाता कोण ना. मिसाक गेल्ल्या तांकां शिक्षा आसली, पूण ते मिसाक गेलेत. एकलो माट मळालो, ताका मोर्न मुखार राखोण आसलें, त्या मोर्नाच्या दोळ्या मुखार तो म्हणालो, इसारान तूं मिसा गेल्लो गी, वय हांव मिसा गेल्लो, मिसा विने म्हाका जियोंक साध्य ना. ताका जिवीशें मारलें, तरी तो माट्टीर जावन तो मेलो. मिसा विने जियोंक आमचे वरवीं साध्य ना. आमचो भावार्थ आतां इतलें जाणां कित्याक आयल्या, देवाच्या उतरा विने आमकां जियोंक साध्य ना, येवकरिस्ता विने आमकां जियोंक साध्य ना, कुटुंबाची सोबीत करूंक आमकां देवाच्या उतरा विने येवकरिस्ता विने आमकां जियोंक असाध्य. तर भावांनी भयणी, हांवें आनी तुवें मागणें करीजे, देवाचें उतर वासीजे, नियाळीजे, जियेजे आनी येवकरीस आचरण कर, स्विकार कर. आमचो भावार्थ घट करीजे जाल्यार हर एका घडये, हर एका वेळार दिंबी घालून पवित्र आत्म्या आमचे भितर येवंक सोडीजे. आनी पवित्र आत्म्याची 7 देणी दिसपडते हांवें आनी तुवें मागजे. खंयची ती 7 देणी? हर एक दीस हांवें आनी तुवें मागजे कालतेपणान. पवित्र आत्म्या म्हाका जाणवाय दी, गिन्यान दी, बोध दी, गटाय दी, समजणी दी, भक्ती दी आनी देव बिरान दी. 7 देणी म्हजे भितर जाणवाय दी, गिन्यान दी, बोध दी, गटाय दी, समजणी दी, भक्ती दी आनी देव बिरांत दी. म्हाका तुज्या 7 देण्या आनी बर सदांय मागतना म्हजी जिणी 12 फळांनी परसळजेर. भावार्थी कुटुंबांतय हर एका व्यक्तीतय 12 फळां आमच्या जिवितांत 12 संगती दिसोणेचे. खंयच्यो त्यो 12 संगती? हांवें आनी तुवें माया मोगाची मनशां, संतोशाची मनशां, शांती पासारची मनशां, सोंसणीकायाची मनशां, दयाळायेची मनशां, बरेपण पासारची मनशां, उदारपणाची मनशां, सादेपणाची मनशां,
विश्वासपणाची मनशां, मानसुकी सांबाळची मनशां, मीत सांबाळची मनशां, निश्कळपणाची मनशां, 12 फळां तुजे भितर आनी म्हजे भितर म्हज्या जिवितांत ती परजळ जे तोवळ ती भावार्थी कुटुंबां जातात. मागणें देवाचें उतर येवकारीस 7 देनी 12 फळां ही पुरो सांगात कितें गरजे आमची जिनी परजळचीत सेवेद्वारी. इतलें पुरा हांवें बसोन सगळें करयेत पूण तें जियोवचें सेवे मारिपाक. सुरिल्ल्या क्रिस्तांवांक बोट जोखून दाखयताले खंय हळे पळय 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 ही क्रिस्तांवां पळय अक्रिस्तांव सांगतालीं खंय ही क्रिस्तांवां पळय कसलें एकामेकाचो मोग करतात. हांवें तुवें पळयता बोलिल्लें व्यक्ती दाखोवंक भावार्थ करणे आनी दाखोवंक जाय. 7 करण्यो आसात. खंयच्यो त्यो 7 करण्यो. पयलें भुकिल्ल्याक जेवण वाडचें. दुसरें ताणेल्ल्या पिवाण दिवचें. तिसरें निरा उक्त्या आसल्या पांगरोव दिवचें. चवथें निराश्रिताक आसरो दिवचें. पांचवें पिडेंत आसल्याक भेट करची. 6वें जैलांत आसल्यांक भेट करची. 7वें मेल्ल्यांक निके पुंचें. ह्यो 7 आमच्यो दैवीक कृपेच्यो करण्यो आदारतना म्हजी आनी तुजें जिवीत आनी कुटुंब भावार्थी कुटुंब जाता. आनी हाका मूळ पवित्र आत्मो जाता. हर एक दीस सकाळीं उठोन आमच्या घरांत तें पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. पवित्र आत्म्या ये देवण वा उरलीं गितां आसात. सदांच तो येताना 7 देन्यांनी भरतलो, 12 फळांनी सोबयतलो, 7 करण्यो सेवेच्यो आमचे तें परजळटल्यो. आमची कुटुंबां भावार्थी जातलीं अशें जावंक तो पवित्र आत्मा आमकां प्रेरण दिवन दी म्हूण आमी मागया. उबी रावया. पवित्र आत्म्याची इत मजत मागून आमची मागणी आमची तेसावां आतां आमी पवित्र आत्म्याद्वारे जेजू क्रिस्ता मरिपात देवा आमच्या बापाक भेटोवन दिवया. बापा पवित्र सभेच्या वडिलांक पवित्र देण्यांनी भर. पवित्र आत्मो उडापी करता ती भावार्थाची सतां क्रिस्ती लोकांक शिकोवंक बरी भावार्थी कुटुंबां बांदूंक भावार्थ्यांक प्रेरण दिवंक तांकां कृपा लाभय. तांकां मेळिल्लें आपोवणें फळादीकपणी जियोवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचो राष्ट्र तुका समर्पिता. राजकीय मुखेल्यांनी लोकां मदें द्वेश उपजयनासतना शांती समाधान आनी एकवटा खातीर जाय आसचें आडलतें चलोवंक तांकां पवित्र आत्म्याची गिन्यान लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या बापा संवसारांतल्या सर भुरग्यांक तुका समर्पिता. अनाथ पिडेस्त वडिलांच्या मोगातान वंचीत जाल्ल्या भुरग्यांक पवित्र आत्म्याची ससाय लाभय. खाण नासतना भुकेन खाणाक अत्रेकच्या भुरग्यांक फावो तेंकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या फिरगजीच्या तशें हेर सर्व क्रिस्तांव कुटुंबां खातीर आमी मागता. आमची कुटुंबां पवित्र आत्म्यान भरिल्लीं नदरेंतल्या भाग्यवंत कुटुंबां सारकीं आदर्श कुटुंबां कर. कश्ट आनी धैर्यान आमकां भर. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण बरोवन हर एका क्रिस्तांव कुटुंबान तांची जिणी तुज्या उतरा प्रमाणे मांडून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. एवकारिस्ताच्या बलिदानांत भाग घेवच्या आमी पेल्याचो मोग करून सासणीक जिविताचेर आमची दिश्ट कंसोवन जियोवंक जाणवाय दी. सर्वांनी भावार्थी कुटुंबां बांदून हाडूंक माया मोगान एकवटान आनी सोडदोडीन जियोवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. एक घडी भर आमच्यो वैयक्तीक गरजो उडासा हाडया. आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक कितें गरज आसा ती ससाय आमी मागया. बापा मोगाळा पवित्र आत्म्याक आमकां तुजें देणें जावन दिल्ल्या खातीर तुका आमी दिनू आसता. ह्या पवित्र आत्म्यान भरलेलीं कुटुंबां आमची तुवें बांदून हाडूंक आमकांय हर एकल्या तुवें बेसांव दिल्ल्या खातीरय आमी तुका दिनू आसता. दीस वेता वेता पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमची वैयक्ती जिणी परजळून दी. ताच्या 12 फळांनी आमची वैयक्तीक कुटुंबां जिणी आनीकय परजळून दी सोबून दी. 7 कुडीच्या दयाळ करण्यांनी बरोवन पवित्र आत्मा आमचे भितर वस्ती करता म्हणल्या भावार्थ्याच्या देण्यांनी ती सेवे मरिपात आनीकय परजळून दी. हे वरवीं आमी हर एक आनी वैयक्तीक रितीन ही देणी आमच्या कुटुंबांत वांडटाना आमचें कुटुंबांत भावार्थाचें सोबीत मंदीर जायशें तूं कर म्हूण मागता.
तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. गीतांको सीधा 10. काणगे सौम्या काणिको मोगळ तुझ्या भुरग्याच्यो देनवाशी काळजान दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो काणगे सौम्या काणिको मोगळ तुझ्या भुरग्याच्यो देनवाशी काळजान दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो हुंडो गोवांचो भेटयता बापा वायंगाकांचो अर्पिता तुका गुर्तो मोगाचो एकवटाचो बापा क्रिस्ता कुर्रगती तूं आमकां. म्हज्या मुखार भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेहमीक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदोबा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमच्या देवा आमी तुका भेटयता ती देणी तूं पवित्र कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां लासून शुद्ध निर्मळ कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवा आसूया. सर्वेस्पळा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनू आसूंक फावो. वो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तोच सोमी आमचो उंच सर्गार चडलो आनी महिमे वोन जावन तुज्या उजव्या बसलो आनी बसलेलो पवित्र आत्मो आपणालेल्या तुज्या भुरग्यांचे ताणें धाडलो. देखून देव तांच्या दळबारां सांगाती आतां आनी सदां निरंतरी मोनान काळजान तोंडान आमी गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय उंचरगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय उंचरगी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे बस समर्पूंची.
तेच पडी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पदकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. बाबा तसो गट पगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुणा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे भगवान बापा, पेटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट जगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्त दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमर्य देवाचे माये संगती भाग्यवन जुदे ती सपती भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्राच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडोंदरा जेजूची आज्ञा मनान धरया आनी ताणें आमकां शिकयलेलें मागणें मागोवन जेजूक आमच्या काळजांक स्वागत करूंक आयतीं जावया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पळां सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या हडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशाण अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. तुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. भावा भयणो एकामेकाक शांती पटोवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी भाव भयणीनो पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ह्या शेळयेच्या जेवणा हाजीर आसची आमी सर्वां सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतराणीच म्हाका भलायकी मेळटली रातुंगन्या पोस्तु सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रकान रातुंगन्या पोस्तु सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रकान समर्पण दिता आमचो जीव तुका पोस्तु सस्निक जिविताच्या काणान आमकां राखतून दर्या पोस्तु सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रकान संसारांतली सोबीत फुलां कशी फुलतात हांसून ती तुज्या वोडतान सदां खेळतात म्हूण जाती मनशां प्रसड वचनाय जाल्यार तांकां तूं सदां पोसताय रातून दर्या पोस्तून सोम्या तुज्या मासान तुझ्या रकान पोरचे तुझ्या इजिप्तांतल्यान प्रितीन सोडयले परकी लोकांक आमकां तुजें रगत वरयले अरण्यांत ती भोग मारतना तुका आयकले अमृत सारकें जेवण तुजें तांकां मेसवाले रातून दर्या पोस्तून सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रकान रातून दर्या पोस्तून सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रकान जेजू आमच्या काळजांत आसा एक घडीभर आमी दोळे धांपया तुमकां हांव आनाता बरी सोडून वेसोना तुमकां एका मजतदार हांव पाटयतलो आनी तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो म्हणल्यार सोम्यान पवित्रत्म्या फाटयलो मात्र न्ही त्या पवित्रत्म्या वरवीं कितें सगळीं अजापां सगळ्या पवित्र सभेंत आजून घडोवन आसात आमी जाणाव तसो पवित्रत्मो म्हज्या जिणेंत म्हज्या कुटुंबांत आसा आनी जेजून तो फाटयलो तसो जेजू आतां म्हज्या काळजांत आयला हें वर्तें देणें वर्तें बेसांव नियाळ त्याच जेजूक पवित्रत्म्याच्या एकवटान अर्गां दिता मावून रावन ताचो उपकार बावडटा प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा तुवें आमचेर धाडलेल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं
आनी ताचे कृपेच्या शिवरण आमचें जिवीत आनी प्रत्येक जाण आमचें कुटुंबाचें जिवीत भावार्थी आनी माया मोगाच्या करण्यांनी फळां बरी जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पळ तुमचे सोवें आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वसोणी क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ये पवित्र रचणारा हाणे कृपेची भंडारा बरी काळजा तुझीच आसला. ये कर आमकां तुजीच तेंपलां. सर्व आमी पवित्र आत्म्याक आमकां समर्पिया. आमच्या सर पातकाचें बोगसाणें मागून दूख पावया आनी म्हणया दुखेचें विधान. देवा म्हजी पातक्याची काकोद कर. म्हज्या जिवितांतल्या सर सुखी आनी अविश्वासपणा खातीर म्हाका दूख दिसता. कित्याक ते वरवीं म्हजो महान दातार आनी अत्युन्नत देव आसच्या तुजे विरोध हांवें गुन्यांव आदरलो. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन ह्या फुडा पाताक करिनाशें उरोंक तीर निचेव करता. कलतेपणा खातीर मागणें. देवा तूं गरब्यांक कांटळटाय आनी कलत्यांक कुरपेन भरताय. तुज्या एकला सनीत पुतान भावार्थ्यांक आपल्या जिविता वरवीं देख दिला तो कलतेपणाचो शिगोणो आमकां दी. हे वरवीं आमच्या गर्वाक लागून आमी तुका दुखयनासता. कलतेपणा वरवीं तुज्या कृपेची दिणी घेवंक आमकां फावो जावं ह्या आमी मागता त्या जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. हे पवित्र आत्म्या भर आमची काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान धाड. तुज्या आत्म्याक येसुमिया आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. पवित्र आत्म्याक मागणें. हे भोव पवित्र आत्म्या दैवीक मजत करा. दुबळ्यांच्या पापा दुखेस्तांच्या पुजवणदारा काळजांच्या उजवाडा आत्मे पवित्र करणारा तुझे समकार संपडून आसच्या आमकां पळय. परत्या मानान हांव तुजे मुखार सरपडता. हजार फावटी हांव तुजी स्तुती करता आनी तुज्या सिंहासना मुखार आसच्या देवदूतां संगी हांव म्हणटा पवित्र पवित्र पवित्र. तूं सासणीक आनी तशेंच बापा आनी पुताच्या सत्वाचो म्हूण हांव गुण सत मानता. म्हजो आत्मो बाचाव करूंक आनी पवित्र करूंक दया दाखयताय म्हूण हांव बरवसता. हे दैवीक मोगा म्हज्या सगळ्या काळजान ह्या संवसाराच्या सर्व वस्तूं प्रास चड हांव तुजो मोग करता. तुज्या बरेपणाक आगेर ना पूण म्हजो मोग तुका मात फावो. तुज्या प्रेरणाक अनुपकारपण दाखोवन आनी आंदलो जावन म्हज्या पातका वरवीं हांवें तवळ तवळ दुखयला. चड वायटाचें चड करून तुका दुखयल्ल्या खातीर हांव दुखां भरिल्ल्या दोळ्यांनी तुजें बक्षणें मागता. हे म्हजें तणगार जाल्लें काळीज तुका भेटयता. तुज्या उज्याच्या किरणांनी आनी तुज्या उज्याच्या किटळांनी तें पापसी. ते वरवीं म्हज्या बरप करगतलें. भगेवन मोरयेचें काळीज कुरपेन भरिल्लो आनी आपोस्तलांची काळजां पवित्र उमेदीन भरिल्लो तो म्हज्या काळीजी मोगान भर म्हूण परतता. तूं दैवीक सकत म्हाका वायट शक्ती विरोध धैर्य दे. तूं उजो म्हाका मोगाचे उमेदीन भर. तूं उजवाड म्हजी मोत आसनीक संगतीचे जानवान उजवाडाय. तूं पारवो म्हाका जिविताचें बळेपण दे. तूं शांत वारें म्हज्या पाशवांची लारां दुस्पटाय. तुजी दुका सदां नावडोवंक म्हाका शिकय. तूं मोड तुजे सुरक्षीत सवळे काल म्हाका राख आनी निमाणें
तूं सर्तरगीन ध्यान सोदातार तुजे कृपेन म्हजे ती जीव भर तुज्या मोगान म्हाका पवित्र कर तुजे जाणवान म्हजी मोतूस वडाय तुज्या बरेपणान म्हाका पोसको घे आनी तुजे मीत नसले काकुळतीन म्हाका बचाव कर अशें ह्या जिवितान संवसार आनी उपरांत सर्गे बापा आनी पुता संगे हांव तुका अर्गां दिव तुजी स्तुती गाव आनी तुजो मोग करूं ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्व आमी सांगता म्हणे बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या म्हजे कूड तुजें मंदीर म्हूण हांव जाणा तूं जिविताची जर पदवेदार देव आमचो रचणार म्हूण हांव सत मानता आनी बरवसता म्हजी सगळी कूड तुज्या जिवान आनी मोगान भरल्या सोम्यान जेजू तुज्या आमलीक रक्तान म्हाका कापड आनी सर म्हजी पातकां धुवन काड म्हज्या अरियेका पातकाक हांव तुजे बक्षाने मागता गाय राग पश्चातापाची आनी सर दुखाची चिंतना जी म्हजे ती गुण रमल्यान तांचे तोंड म्हाका गुण कर सोम्या तुजे आनी पेला विरोध हांव चुकलां जेजू तूं येवकारीसान हजर आसाय सोम्यान म्हज्या काळजान तूं ये म्हजे सांगत आसतना म्हाका कसलेंच बेना कित्याक हांव तूं देवाचो पूत म्हज्या काळजाक तूं लागीं आसाय जेजू तुजे ती जिवीत आसा आनी जिवितांत तुज्या जिवितांत सोम्या हांव जिवीत आपणायता सोम्या म्हजी काकूत कर सोम्या तुजे सक्तीन तूं म्हाका वाड दाखयताय आनी तुजे अद्रेन म्हाका नितीवंत करताय सोम्या देवा तूं सर्तशक्तिवंत तूं काकूळदार आनी तुवें म्हाका आपडून म्हज्या आत्म्याच्या मोतीच्या आनी कुडीच्या सर पिडेतावन गूण केलाय म्हाका राखल्याक आनी म्हाका पुर्तेपणी गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांतल्या गूण भावार्थान हांव तुका नमान करता तूं बापा आनी पवित्र आत्म्या संगी देव जावन आसाय ससनाच्या ससनाक आमेन. एक घडीभर मौन रावया आनी प्रत्येक रितीन आयचो पयलो दीस आमी कुटुंबा खातीर आमी मागलां आमकां आमी कुटुंबाक समर्पी आमच्या सर आमचे कुटुंबाचे इरादे सम्याक समर्प्या पवित्र आत्म्याक समर्प्या आनी मागया हे तूं पवित्र आत्म्या तूं जावन आसाय एक सरपणान आदार बेरांतीन धैर्य आकांतांत रक्षक हे तूं पवित्र आत्म्या तूं जावन आसाय आमच्या पातक्यांचो आसरो हे तूं पवित्र आत्म्या गरजेन आसले परजेक तूं पावोवंक ये अस्कत मनाच्या शक्तीन भरोवंक ये हे तूं पवित्र आत्म्या कालत्या काळजाचे शिकोवन दारा हे तूं पवित्र आत्म्या अनाथांच्या पोसणारा दुबळ्यांच्या बरबोशा गरजेवंताच्या भंडारा ये तूं पवित्र आत्म्या जिवंत जन्नकेत्रा मरतल्यांचे बचावे ये तूं पवित्र आत्म्या म्हजी काकूत कर आमेन. अकराशे आमी म्हणया पवित्र आत्म्याची 7 दिनी सोडूंक मागणी हे पवित्र आत्म्या तुजी 7 दिनी म्हजेर वत हे जानवाच्या आत्म्या सर म्हजी चिंतना सरी कर्ण तूं चलय समजणेच्या आत्म्या म्हाका उसवाडाय शिकय आनी खऱ्या भावार्थान म्हाका सांबाळ हे वदनाच्या आत्म्या सर सुंदरपणे सत्यांचे करूं म्हाका बरी बुद्धी शाणेपणाचो वाटो म्हाका दाखय हे गटाच्या आत्म्या म्हणजे अस्कत काय म्हाका बोल दी दुखे वेळार म्हजे देर सुखान शेंकर हे ज्ञानाच्या आत्म्या म्हजे गिन्यान उस वाडाय खंयच्याय संवसारी वस्तू दय म्हाका लेखावत तोडणी मुगल सोडी नाका बगार तुज्या सर्गीच्या भुजावणेंतय हांवें संतोश पावो शेंकर भक्तीच्या आत्म्या म्हज्या काळजांत सारकी बापा थंय भुरग्या सारको मोग घाल आनी मनशांतय म्हाका भावंडा सारको माया मोग दी हांवें देवाची आनी पेल्याची साखरी करच्यान संतोष बगीचो कर हे देवबिरांतीच्या आत्म्या हांवें नितळ काळजान निस्कळ कोडीन देवाची सेवा करीशे सर वायटांतल्यान अलग रावशे सदांच त्रिएक देवा उजेर जियेशें कर आमेन. बशा मगाच्यानो आज हो पयलो नव्यानसो दीस आमी भोव आपुरबायन भक्तीन संभ्रमलो आज तावन हर एक दीस हांगासर ह्या नव्यान आमी भक्तीपण आमी चलयतले फाल्यांच्या दिसा सांजेर 5 वरार आसतलें आयतार दिसा
4:30 वरांचेर मिसाचें बलिदान आनी येवकारिस्तीक पुरशांव येवच्या हप्त्यांत सोमारातावन शुक्रार पर्यंत 5:30 वरांचेर नोवेन आसतलें आनी शेनवारा 5 वरांचेर आसतलें येवच्या शुक्राराय आयचे बरीस 4:30 तो 5:30 पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसतलें सदांच्या दिसांनी नोवेना पयलें 5 वरार पवित्र सक्रामेंतान भायर दवरनो काकुळतेचो तेर्स आमी म्हणटले हांव आनी सक्रामेंताचें बेसांव आमी घेतले हांव आयच्या दिसा आज पयलो दीस ह्या पयल्या दिसा हांगासर येवन आमकां हे मिसाचें बलिदान भेटोवन पवित्रत्म आमचें कुटाम बांदूंक कशें आदार दिता कशें मागणेचें कुटाम जावन आमी तें बांदून हाडल्या वेळार देवाचें उतर तशेंच येवकारिस्त आनी आमचें मागणें हाचे मारी पात आमची जिवाळ कुटुंबां बांदून हाडूंक कशें साध्य म्हणलें आमकां समजोवचें बरी बागेवन पवित्र जेजूच्या ल्हान पुलाच्या आवय बापूची देख घेवन पाद्रापान आमकां शिकोवन दिल्या बाप बनिपास पिंटो जिप्पो सेमिनारीचे प्राध्यापक मंगळज्योती केंद्रांत ते निर्देशक जावन आसले 12 वर्सां कयार थोडो ते विगार जावन मागीर तांणी सेमिनारीन ताची सेवा निरंतर दिल्या आनी ताजे की पयलें म्हजें सांगता ओमजोर फेरगजेंत ते म्हजो पयलो सहायक विगार ते जावन आसले हांव ओमजोर गेल्ल्या वेळार थंयसर सहायक विगार जावन ते आयिल्ले बोस जाणटे मनीस देव भिरांतेचे मनीस एका बऱ्या कुटुंबांत तावन येवन बोस आपुरबाचे तांचे शर्माव शिकोवन आनी कालते ते जावन आसात आज आमकां बोस आपुरबाची समजून ही दिल्या बाप बनिपास मी रजेर गेल्ले घरा आसले जाल्यार आमी फोन करून आपयलें ताणें हांगासर येवन आज बोसो आपुरबायन हे नोवेनाची पयलो दीस भक्तीपणी आमकां सोलून मेला फादर तुमचो आमी काळजांत तावन उपकार भोवडटा आमी ह्या वर्सा हें नोवेन आपुरबायन सुरू केलां बऱ्या तरेन तें मुंदा वचून वचूंक मुखल्या वर्सांनी देव आमचेर आशिर्वाद घालो म्हूण तुमी मागा आनी तुमच्या मिसांवा खातीर सदांच हांगासर आमी मागतेले देव तुमकां आशिर्वादांनी भरून दी आज व्हडा संख्यात तुमी आयल्यात फाल्यां आनीकी व्हडा संख्यान सदांच एक 9 दीस आमकां मागण्याचे आमी मात न्ही आमच्याच फिरगजे खातीर मात न्ही मस्त जाणांनी आमचे कडेन हांगा मागण्याच्यो विनंत्यो येतात तुमी आराधना वेळा पळयलें कितलीं जाणां मागोवंक विनंती करतात ह्या पिरगजेन सरचें हें आराधना आनी भक्तीपण त्या लोकांक एक आदार त्या देखून तांचे खातीर आमी मागया देखून तुमी एक ल्हानशें मिसांव देवान तुमकां दिलां पवित्रात्म्याच्या पिरगजेंत लोकांच्या बरेपणा खातीर मागोवंक आनी ह्या मिसांवान तुमी सगळ्यांनी तुमचो हात मेळोवचो आनी आमची भक्तीपणा मारी पात लोकांक आमी बरें करया तुमी सांग देव बरें करूं उबे रावया निमाणें गीत जावन आमी गरवेचे तू कादर म्हणटात पारातली तू देणे देवाचे वेची तू केण मोगाचे सर्जिवी उजो अज्ञाचेर गंगमे तू ते भासावणे पोटाच्या उजव्या हाताचे तीन सायबा तुजी साथ देणी दिताय आमकां जीव समजोनी मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां बापाचे पिताचे पवित्र आत्म्याचे नावे